मोगळा सोमया जेजू तूं हांगासर उंड्या रुपार वैभवान हजर जालाय. आकाश आनी पृथ्वी रसुल्लो शब्द तूं वेळा काळा पुर्वींच आसुल्लो काळोखांत प्रकाशता तो उजवाड तूं. हर एका वस्तूक जीव दिता तो जीवदातर तूं. सर्व संगती करूंक साध्य आसुल्लो सर्व पदवेदार तूं जावन आसाय. दोंगर नासतली जाल्यारी गुडे कामतीत जाल्यारी तुजो मोग तो शाश्वत सदांकाळ बाळता तसलो. तुजी पृथ्वी तुजी राजवडकी तुजो वैभव ससनाच्या ससनाक बाळता. हजारांचे हजार देवदूत तुजी सेवा करतात आनी तुजी महिमा वाखणटात. आमची स्तुती होगळपा वरवीं तुजी वडवीक सडना तरी आमीच तुज्या सक्तीन आनी कृपेन वाडत वेता. जेजू सोमया तुज्या पवित्र नांवाक मान करूंक तुज्या मनशापणाचें रूप जावन आसच्या तुज्या भोव पवित्र काळजाक वंदूंक आमी आशेता. उजवाडाचीं भुरगीं जावन सर्गींच्या दिव्या कुशेन समकोवचीं यात्रिकां देखून आमची काळजां तूं पेटय आनी अशें आमचीं पावलां तुज्या सर्गींच्या दिव्या कुशेन समकोवचीं यात्रिकां कशें आमी वसोंक ती अभिशिक्त कर. तुजें काळीज आज आमकांय पेल्याच्या मोगान आमी वर्धावंक वाडोवंक आमकां आदार दिवं. मनशा कुळाच्या मोगान पेटचें आज तेंच आपोवणें आमकां तुवें दिलाय. आमी आज तुजे संगी करसूंचो हो वेळ फळादीकपणी जावं आनी आमकां तुजे सवें एकवटीत करूं. सोमया हो थोडो वेळ तुजे मुखार भक्तीपणी करसूंक तुजें उतार आयकूंक म्हाका तुज्या कृपेन बर. हे मागणें आमी करता तुज्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. आतां एक घडीभर मौन रावन
पवित्र सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी आराधन करया. आमी सर्वां बसया. आज जेजू आम्हा सर्व लागीं उलयता. आमच्या काळजाच्या गुंडायेंत ताचो ताळो आमी आयज आयकूंक एक अवकाश आमकां दिला. उजवाडाचीं भुरगीं जावन समकां जाय तर अंकाराक आमी पाठ करी जाय. अंकार आसल्यार मात्र उजवाडाचें मोल कळटा. देखून आमी सर्वां अंकारांत आसांव तर त्याच सोम्याच्या उतरांचो उजवाड, त्याच सोम्याच्या देण्यांचो उजवाड, त्या पवित्रत्म्याच्या देण्यांचो उजवाड, त्या पवित्रत्म्याच्या फळांचो उजवाड आमच्या अंतस्करणांत गाजोवंक जाय. सोमी आज म्हजे लागीं उलयता, पूण तो आशेता आमचे तोंड एकच, आमचें काळीज उक्तें आमी करूंक जाय. तो आमचे लागीं उलयता. आमचे दोळे आमी उक्ते करूंक जाय, ताका पळोवंक जाय. आमचे कान आमी उक्ते करूंक जाय आनी ताका आयकूंक जाय. त्याच सोम्याचो ताळो आमी आयकूंक जाय. देखून रोमांकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमी पळयता, उजवाडाचें झुजा कवच तुमी नेसा, अंकाराच्या कृत्याक तुमी पाठ करा. त्याच इराद्यान आज आमी सर्वां ह्या देव तेंपलांत सांगता जमल्या, ह्या पुणशतांत आमी सांगता जमल्या, त्याच सोम्याच्या देण्याक अर्गां जावं आनी होगळाप जावं. देखून मोगाळ भाव भयणीनो, देवान आमकां हर एकल्याक अर्गां आनी होगळाप दिवचें काळीज दिलां. त्याच काळजान, त्याच हातांनी, त्याच उतरांनी आमी आज सोम्याक अर्गां आनी होगळाप दिवंक फावो. देखूनच आमी जल्मल्ल्या घडयेंतून आज पर्यंत जायते उपकार आमकां सोम्यान केल्यात. जायते फावटी सोम्यान अशें कित्याक केलें, अशें कित्याक जालें म्हूण विचारचें की सोम्यान आमकां केल्ल्या सर उपकारांचो आमी उगडास काडया. ताची आशिर्वादां ताणें आमचेर वतल्यांत. आज ताणें रचयल्ली सर्ग आनी संवसार आज आमकां तेंच वळणूक आज आदार दिता. आज हें परिसर सोम्याक वर्णिता तर ताची किरकोळ रचना आमी त्या रचनांनी ताका अर्गां दी जाय, होगळाप दी जाय. देखूनच सांत फ्रांसीस आसिसी म्हणटा, हरसिल्लो जावं देव, लावदातो सी, तूं जा हरसिल्लो सोम्या म्हणटा. आनी त्याच सोम्या मुखार आमी आसांव. ह्या वखदां ताका अर्गां दिवया, ताचो उपकार बावडया. ताणें केल्ल्या सर उपकारांक, बरेपणाक ताची स्तुती आमी करया. आमची जबाब जावं दी, अर्गां तुका सोम्या जेजू. आयचो दीस तुवें आमकां फावो केल्ल्या पासत क्रिस्तांव कुटुंबांत म्हाका जल्म दिल्ल्या पासत आमचो तुवें आवयचे चड मोग केल्ल्या पासत आमकां हें फिरगस कुटुंब तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमच्या गांवांत समाधान आसा केल्ल्या खातीर आमकां सर्व बरे याजक धर्म भयणी फावो केल्ल्या खातीर आमच्या सर्व भुरग्यांक आनी युवा जाणांक तुवें राखून सांबाळिल्ल्या पासत आमकां दिसपडतो ग्रास तुवें फावो केल्ल्या खातीर बरें कुटुंब आमकां फावो केल्ल्या पासत आमकां बरी भलायकी तुवें फावो केल्ल्या पासत आमकां बगसाण्याचें काळीज तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां उजवाडाचीं भुरगीं जावन तुज्या सर्गीच्या दिरब्या तुळशीन चमकोवंक जाय आसलेलीं पावलां दिल्ल्या खातीर तुज्या उतरांनी आमकां पोशीत केल्ल्या पासत आमची जतन करचीं वडिलां तुवें फावो केल्ल्या खातीर आमकां तुज्या कृपेन नेटयल्ल्या खातीर आमकां तुज्या भावार्थान तीर केल्ल्या खातीर आतां मौनपणी सोम्यान आमच्या वैयक्तीक जिणेंत केल्ल्या बरेपणा खातीर आनी सर्व उपकारां खातीर ताका अर्गां आमी दिवया. आमचे दोळे आमी दंपया,
आमचो हात आमच्या काळजाचेर आमी दवरया. सोम्यान केल्लीं सर उपकारां आमी आज नियाळया. ताणें केल्लें सर बरेंपण आमी नियाळया. आमकां कितें सोम्यतावन जाय तें आमी आयच्या दिसा उगडासा घडया. कले उपकार आमकां सोम्यतावन मेळोंक आसात ताचो उगडास हाडया. आतांच्या आराधना वेळार येवकरिस्ताच्या बलिदाना वेळी आमी तच आमचे उपकार काळजाचे विनवण्यो आत्रे कितें आसात ताका भेटोवन दिवया. दुलोब जेजू मोगाळ उदार. आमचो मोगाळ इश्ट तो आमच्या सांगत तो रावता. त्याच इश्टाक आमी नियाळन ताणें केल्लें सर बरेंपणां नियाळन सर उपकार नियाळन हें गीत आमी आतां गावया. जेजू मोगाळ उदार कितलो मोगाळ इश्ट आमचो आमचे संगीत दिसाक रावता आमकां सांबाळ चलयता. संपूर्ण प्रीत मोग करतलो ताचो सांगात आमकां दिता. वाटो दैवीक मोगाचो आमचे हात आमी उबारया. सोमी जेजून केल्ले सर उपकाराक ताका आमी अर्गां दिवया.
अर्गां तुका सोम्या जेजू वंदन तुका सोम्या जेजू स्तुती तुका सोम्या जेजू आराधन तुका सोम्या जेजू मान तुका सोम्या जेजू महिमा तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू अर्गां तुका सोम्या जेजू हालेलुया 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 आतां दिसपट्टें आमी पळोवंक गेल्यार केरळांत घडिल्लें तें परमप्रसादाचें अजाप आमी सर्वांनी आयकलां वा सोशल मिडियाचेर मोबायलाचेर आमी पळयलां आनी पवित्र सभेंत एक्सेप्ट जाल्लें पयलें युकरिस्तीक अजाप जावन आसा सुमार 14व्या शतमानाचें इटलीच्या लॅन्सिओनो शारांत सुमार 1200 विस्वेंत सांत लेगोन्सियान आनी डॉमिनिकाक समर्पिल्ल्या इगर्जेन घडिल्लें घडीत हें जावन आसा वेदीचेर मीस पेटोवन आशिल्ल्या ह्या जागाक पवित्र कुंभारांत जेजूच्या खऱ्या हजरपणाचो एक दुबाव आसलो हर एक फावटी मीस पेटयत आसतना त्या ह्या जागाक हो दुबाव दोसतालो आनी सुमार दिसा उपरांत त्याच इगर्जेंत ताणें मिसाचें बलिदान पेटयत आसतना कॉन्सेक्राराचें मागणें जाल्लेंच उंडो मासाचो कुडको जावन परिवर्तीत जालो आनी तशेंच कालसिंतलो तो वायन खऱ्यानच रगत जावन बदल्लें पूण 200 वर्सां उपरांत तें जोगासनेन सांबाळून दवरिल्लें रगत आनी मांस हे मांस आनी रगत आनी विशेश आनी कलात्मक रितीन तयार केल्ल्या आयदनांनी सांबाळून दवरचे पयलें तें पवित्र सभेच्या अनुमोदनाक धरतात आनी सुमार दिसा उपरांत त्या वैद्यकीय तज्ञांनी विज्ञानींनी तें मांस आनी रगत तांणी पळयत आसतना त्या वेळी लाभिल्ल्यो खऱ्यो संगती ह्यो जावन आसात अजून आमी पळयलेत इंटरनेटार तुमकां हाच्या विशयांत तें कितें म्हणल्या विशयांत आमकां कळी जाता आनी हांवें त्या जाग्याक इगर्जेक भेट दिल्या एक वर्तें घडीत एक सन्निवेश आमकां तें जावन आसा 5 संगती थंयसर दिश्टीक पडल्यो वा उगडापे जाल्यो हें खरेंच मनशाचें मांस आनी हो जावन आसा काळजाच्या मांसाचो कुडको सामान्य रक्तांत आशिल्ले परी प्रोटीन आनी लोहांश थंयसर त्या रक्तांत आशिल्लें आनी हें रगत मनशाच्या AB पॉझिटिव्ह ग्रुपाक लक्ती जाल्लें आनी त्या दिसा सावन आज पर्यंत कितलीं युकरिस्टीक मिराकल्स वा परमप्रसादाचें अजाप जालां हर एका परमप्रसादाच्या अजापान कितें पवित्र सभेन तें अनुमोदन केलां एक्सेप्ट केलां त्या मांसाच्या आनी रक्ताच्या भागांत हेच संगती दिसून आयल्यात आनी हर एक तें कुंभाराचें बदल्लें तें मांस तें मनशाच्या काळजाचो कुडको जावन आसा आनी जिवंत मनशाच्या काळजाचो कुडको म्हणून तें दाखयता स्वामी जेजू क्रिस्त आमकां भायल्या आमच्या दृश्टेक खरोच एका मनशा बरें दिसना तरी ह्या उंड्या रुपी खऱ्यानच तो हजर आसा हो अनुभव तो आमकां दिता तरी आमचे भावार्थी दोळे ते पळोवंक शकतात आनी खऱ्या भावार्थांत केदळां आमी मागता तें आमकां तो दिता आनी हाचो अनुभव आमकां हर एकल्याक जाला जायते फावटी आमी म्हणटा आमकां हर एकल्याक एक असार्यें पळयचें म्हण आज सकाळीं आमी उठता आसतना जिवंत जावन उठले हांव तें हर एक दिसा आमच्या जिवितांत घडचें एक आसार्यें जावन आसा ताच्या वरवीं वर्तें आसार्यें खंयचेंय ना आमी उस्वास घेता आनी तो सोडटा तर सोम्यासोच तो उस्वास म्हजें तें आसा
तें आमी आज वळखून घेवंक जाय. म्हज्या आनी तुमच्या भावार्थान खंडीत जावन सोमी म्हणटा म्हाका पळोवंक साध्य अनुभव करूंक तूं शकताय. आनी पवित्र सक्रामेंतांत हांव शिसांक मेळिल्ल्या परी तुकाय मेळटा म्हूण तो सांगता. पयल्या कुंभाराच्या भुरग्यान आपल्या बापायच्या सवालाक दिल्ली जबाब अशी आसा. आज भुरग्यां खातीर आमी सगळी देवस्तुती आचरण करता आसतना बापूय म्हणटा पुता घे हें क्रुसिफिक्स, ही म्हजी तुका एक काणीक. आतां म्हाका सांग, तुवें इगर्जेन स्विकार केल्ल्या क्रिस्त प्रसादाक आनी ह्या क्रुसिफिक्साक कितें व्यत्यास? पूत म्हणटा हें क्रुसिफिक्स जेजूची कूड म्हाका दिसता, हें जेजूचें रुपणें मात्र. पूण हांवें आज पयले फावटी सविल्ल्या कुंभारांत जेजू म्हज्या भायल्या दोळ्याक दिसना, तरी जेजू थंय खरोच हाजीरपण म्हाका बगता. म्हज्या काळजांत तो आयला, म्हजें तें रावता, म्हजें तें जियेता आनी ताका हांवें सेवला. देखून जें कितें आमी सेवता तें आमी जाता. देखून आमी हर एक दीस क्रिस्ताक सेवचीं क्रिस्तांव जालीं तर त्याच क्रिस्ताक आमी भायर वता आसतना आमी घेवंक जाय. त्याच क्रिस्ताक आमी पेल्याक दाखोवची मॉन्स्ट्रन्स आमी जावंक जाय. हें आपोवणें आमी स्विकार करूंक जाय. तवळ आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावन सर्गींच्या दिरव्याक आशेवचीं यात्रिकां आमी जाता. जेजूच्या शिसां पैकी हर एकल्याक दुबाव आसलो आनी थोमास एक फावटी उक्त्यान तो दुबाव उसारता आनी तो म्हणटा जेजू खऱ्यांच जिवंत जाला लागीं म्हणलें सवाल. त्या सवालाक जेजूस खऱ्यान जबाब दिता. तेन्ना तो सतमंदलो आनी म्हणालो व्हडा भावार्थान म्हज्या सोम्या म्हज्या देवा, माय लॉर्ड माय गॉड. जेजू जिवान जाल्ल्या वेळार ताणें सतमानिल्लीं आनी उसारिल्लीं 3 उतरां आज आमी एक घडये भर सांगया. म्हज्या देवा म्हज्या सोम्या. आज सोमी म्हाका विचारूंक पुरो तुवें म्हाका पळयलोय मात्र देखून तूं सतमानताय. म्हाका पळय नासतना सतमानतात ती कितलीं बागी. तें बाग आमचें जावंक जाय. सोम्याक आमी पळयता मुंड्या रुपी अनुभव करता. येवकरिस्ता द्वारे आमी सेवता आसतना आमी त्या सोम्याक सतमानचीं क्रिस्तांवां जावया, सेवचीं क्रिस्तांवां जावया. येवकरिस्त एक मिस्तेर तो आमी जियोंक जाय. येवकरिस्त एक मिस्तेर तो आमी सतमानूंक जाय. येवकरिस्त एक मिस्तेर त्या येवकरिस्ताक आमी साक्षांवचीं क्रिस्तांवां जावंक जाय. तेंच म्हजें आनी तुमचें मागणें जावं ती. आतां आमी सर्व उबी रावया आनी खऱ्या भावार्थान एक गीत आमी आतां गावया. हें गीत गायता आसतना आमच्या जिणयेची निदर्शनां उणेपण आमच्या मोती खडया सोम्याक तें भेटोवन दिवया. देवा
आनी थोडो वेळ आमी बसून सोम्याची स्तुती करया, ताचे लागीं आमी उलोवया. आमी सर्व बसया. सोम्या लागीं आमी हर एका दिसा मागया आनी आमचे विनवण्यो ताका आमी भेटोवन दिवया. आमची जबाब जावं दी. सक्रामेंतांतले जेजू आयक आमकां. आमचे पवित्र सभेक राख आनी सांबाळ म्हण. आमच्या पाप्या साहेबाक राख आनी सांबाळ म्हण. आमच्या गवळी बापाक वंसणार देणे आनी बर म्हण मागता. आमच्या दियेसीक तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हण मागता. आमच्या याजकांक आनी धार्मिकांक फिरगस कुटाम बांदून हाडूंक वावुरतना आमचे तावन सहकार लाभो म्हण मागता. आमच्या कुटुंबांत आनी गांवांत शांती समाधान दी म्हण मागता. आमच्या कुटुंबा मदें मोग आनी एकवट सडय म्हण मागता. आमच्या फिरगजीची सर्व योजना सुफळ कर म्हण मागता. आमच्या भुरग्यांक शगुण आनी फुलय म्हण मागता. आमच्या युवा जाणांक बुदवंतकाय शाणेपण दी म्हण मागता. कुटुंबाच्या बरेपणा खातीर परगांवांत वावुरच्यांक मतीचें समाधान तशेंच कुडीचें समाधान लाभय म्हण मागता. आमच्या गांवांत आसच्या सर्व शिकपा संस्थांनी भुरग्यां मदें शिक्षक शिक्षकी आनी सिब्बंदीक जाणबायेचो उजवाड जोडूंक लालिवून दीत म्हण मागता. आमच्या कुटुंबांनी पवित्रत्म्यान भरिल्लीं देवपणी लाभोवन दीत म्हण मागता. आमकां पिडा शिडा सोसूंक मेळटना आमच्या सांगाता राव म्हण मागता. आमच्या पिडेस्तांची सेवा करूंक बरें मोन दी म्हण मागता. आमची फिरगज आनी आमची कुटुंबां एकवटीत कर म्हण मागता. आतां आमच्यो वैयक्तीक गरजो सक्रामेंतांतल्या जेजूक आमी सांगया. आमी ताचे लागीं उलोवया. तो आमचे लागीं उलयता. आमी ताका आयकुया. सोम्याचे आशिर्वाद घेवंक आमकांच आमी आयती करया. स्वादीक जेजू लागीं आमी मागया. आज आमी पाटी वयता आसतना उजवाडाचीं भुरगीं जावन सोम्येच्या बेशावांनी भरलेलीं भुरगीं जावन आमी आमच्या कुटुंबांनी वचोंक सर्व आमचे गरजो विनवण्यो ताका आमी भेटोवन दिवया. सोम्याच्या आशिर्वादाचें गीत आमी आतां गावया. Bhagavata
वाढता. प्रार्थुया. देवा, विचित्र सक्रामेंता काल तुझ्या कष्टांचो उगडास तुवें आमकां सोडलाय. तुजे सोडवणेचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगी सारको तुजे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांत आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर. जोची येताय आनी रास करताय ससनाच्या ससना. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमच्या सौम्य जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. मोगाच्या भावा भयणीनो, आज आमच्या नोवेनाचो 5वो दीस. आयच्या दिसा आमी उजवाडाच्या भुरग्यां परी सर्गीच्या दिव्या तेवशी अत्रेगान समकोवची यात्रिका म्हणलो संदेश नियाल करता आनी आमच्या भुरग्यां खातीर मागता. उजवाडाच्या भुरग्यां परी समकोवचे म्हणल्यार तुमी देवाक चड मोगाची भुरगीं देखून ताचे सारके जावन प्रायत्न करा. जेजू सारके जावचे म्हणल्यार जेजू प्रायान वाडून येतना शेगुणांनी वाडलो, देवाक आनी मनशाक मानवालो जालो आनी आपल्या वडिलांक खाल जावन चल्लो. भुरग्यांचे देणे दिल्ल्या खातीर आज आमी देवाक अर्गां दिवया. आमी भुरगीं प्रायेन वाडून येतना शेगुणांनी आनी जाणवायेन वाडया. आमच्या वडिलांक खाल जावन चलोवंक आदार मागया. सांगातास वडिलांनी तांच्या भुरग्यांक बुधबाळ सांगून तांची सुकी मोगान तिदवून क्रिस्तांव धर्मा प्रमाणे मोगान वागोंक मोरये मायेचो आदार मागया. म्हज्या भाव भयणीनो, हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां आमी आतां वळखून घेवया. सांगता आमी म्हणया, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसरून सांगता. मनान चिंतून तोंडांत विसरून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोड अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मरये सगळे देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्व देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां ससनाच्या जिविताक पावो.
बरा देवा भोव भाग्यवंतांक वर मरयेक आमी आज भक्तीन वंदीत हांव जशी तिका तुवें कृपेन भरली तशी आमकां तिचे विनवणेन दिसान दीस आदीक कृपेन भर आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना सा पावलून एफेसकारांक बरयल्या पत्रांतलें वाचप तुमी देवाक चड मोगाचीं भुरगीं देखून ताचे सारकीं जावंक प्रयत्न करा कित्याक क्रिस्तान आमचो मोग केलो आनी आपणाकच आमचे पासत देवाक मानवाल्ले सुवासीक बलिदान कसो समर्पून दिलो तशेंच तुमी मोगान जियेया ह्या विशयांत कोणीय मनीस पोकाळ उतरांनी तुमकां फटयना जावं हाचे वरवीं देवाचे उतर पाळिनातलेल्यांचेर देवाचो क्रोध देंवता तसल्ल्यांचे मेळींत मेळनाकात एक काळार तुमी अंधकार जावन आसल्यात आतां सोम्यातय तुमी उजवाड जावंक पावल्यात देखून उजवाडाच्या भुरग्यां बरी चला कित्याक सर्व बरेंपण पवित्रपण आनी सात्विकपण उपजाता उजवाडांत हावन सोम्याक कितें मानवाता तें सोदून काडूंक शिका काळोखाच्या निर्फळ कामांनी हात घालूंक वचनाकात तितलेंच न्ही तसल्ल्या कामाचेर तुमी निशेध उसारा तीं गुटान करतात ते विशीं उलोवंक पर्यान लज दिसता पूण सगळ्यो वस्तू उजवाडा हाडटस तांचें निस्वरूप आमकां कळटा कित्याक कसलीय वस्त उजवाडा हाडटस ती उजवाळटा देखून आमी अशें गायन करता न्हिदोन पडलेल्या जागोजा मेल्ल्यांतलो ऊठ क्रिस्त तुजेर परजळ घालतलो देखून तुमचे साली विशीं तुमी वर्ते सत्रायेर रावा तुमी बुदवंता बरी चला जाय बूद नातलेल्या बरी न्हय तुमकां आसा तो वेळ जाता तितल्या बऱ्या थरान खर्सून सार्थक करा खोटे दीस हे तुमी मोती भ्रश्टा बरी करचे न्हय बगार देवाची कुशी कितें म्हूण समजा देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उपकार सर्वेस्पराक हांव सदांच दिनवासतलो ताची वाकण स्तुती
कळनासतना म्हज्या वंटाचेर आसा सर्वेस्परा वरवीं म्हज्या आत्म्याक वडवीक मेळटा हे आयकून दुबळ्या धाकट्यांक संतोष जाता सांगा आनी पळया सोमी कितलो स्वादी म्हजे सवे मेळून सर्वेस्पराचें गीत गाजया एका ताळ्यान आमी सकट ताचें नांव हरसिया सर्वेस्पराक हांव मेळूंक गेलो तो म्हाका आयकलो आनी आयकून सर म्हज्या कश्टान मरतलो म्हाका ताणें निवालो सांगा आनी पळया सोमी कितलो स्वादी ताचेर दोळे लावन रावतले संतोष बरीच जातात तांची मुखां म्हळालो जीन केदेंच भावना कश्टांतल्यान व्हडल्यान उलो मारलो आनी सर्वेस्परान तांकां जाप दिली आनी सगळ्यान वरानाकांतांतलो ताका निवालो सांगा आनी पळया सोमी कितलो स्वादी ताच्या सेवकां भोंवती वेडो घाल सर्वेस्पराचो दूत तांकां राखता सांबाळटा साकून पळया सर्वेस्पर कितलो स्वादी घोड ताच्या गोपान आसरो सोदता तो मनीस खरोच पागी सांगा आनी पळया सोमी कितलो स्वादी सांगा आनी पळया सोमी कितलो स्वादी हालेलुया 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 भागी तूं आंपार मोये मानवला फावो जाले तुझे काम जल्मालो Wisdom so me. Hallelujah, 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 hallelujah. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसो लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची सुवार्ता वर्सान वर्स जेजूची माय बाप पास्काचे परबेक जेरुजालेमाक वेताली जेजू 12 वर्सांचो आसता हर्शेंचे बरीस ती परबेक गेली परबेचे दीस काबार जावन ती पाटी परतना भुरगो जेजू जेरुजालेमांतच रावलो हे ताची माय बाप नेणा जाली तो पैणारांच्या पंगडांत आसतालो म्हणून लेकून एक दिसाची वाट चलून ती पाटी आयली उपरांत तांणी आपल्या सैऱ्यां आनी वळखीच्या मदें सोदलो पूण तो तांकां मेळ्ळो ना देखून
ताका सोदीत ती जेरुसलेमाक पाटी गेली. 3 दिसां उपरांत तो तांकां देवळांत मेळ्ळो. शिकोणदारा मदें बसून तांचें आयकून तांकां तो सवालां घालनासलो. आनी ताचीं सवालां जापी आयकल्ले समेस्त ताचे जाणटिकायेक विस्मीत जाल्ले. ताका थंय पळोवन ताची माय बाप अजाप जालीं. तवळ ताची आवय ताचे लागीं म्हणाली, पुता, तुवें आमकां अशें कित्याक केलें? तुजो बाप आनी हांव व्हड कंथी तुका सोदून आसल्यां. ताणें जाप दिली, कशें तें तुमी म्हाका सोदून पडल्यात? हांवें म्हज्या बापाच्या घरा आसूंक जाय म्हूण तुमी नेणा आसल्यात? ताणें उलयलेल्या ह्या उतरांचो तांकां अर्थ जालो ना. उपरांत जेजू तांच्या सांगता नजरेताक फाटीं आयलो. तांकां तो काळजावची येलो. पूण ताचे मातयेन ह्यो सर्व संगती आपल्या अंतस्करणान जगोवन दवरल्यो. आनी जेजू देवाक आनी मनशाक मानवल्लो जावन जाणवायेन आनी प्रायेन वाडलो. देवाचें उतर हें क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाळ भावानो आनी भयणीनो, वेलंकाणी मायेच्या पुनशेताक आमी सर्व हांगा सांगता जमल्या. आमी सर्व नवें हाती घेतलां. मरयेचो आदार मागोवन आमी हांगासर आयल्या. आनी अशें विविध कारणां घेवन, विविध विनात्यो घेवन, अर्गां आनी होगलाप घेवन आमी सोम्याक मेळोवंक हांगासर आयल्या. मायेक भेटोवंक आमी हांगासर आयल्या. अशें आसता आयच्या दिसा आमकां हर एकल्याक आयच्या दिसाचो प्रमुख विशय. आमी सर्व उजवाडाचीं भुरगीं जावन सर्गींच्या दिव्या सशीन सोमकोंचीं यात्रिकां. आनी आमी सर्व यात्रिकां जावन आसां ह्या आमच्या संवसारी जिणयेंत. पूण आमी कसलीं यात्रिकां जायचीं म्हण आमी आयच्या दिसा नियाळ करूंक जाय. आनी ह्या वेळा आमकां हर एकल्याक ह्या विशयाचेर नियाळ करूंक पवित्र सभा उलो दिता. कित्याक हे वर्स आमी यात्रिकां जावन आसां. आमी आमच्या पैणार आसां. आमी समकाचे सर्गींच्या वाटेन, सर्गींच्या दिव्या तिर्शीन म्हण आमकां कळीत करता. अशें म्हणटा आसतना म्हाका उडास येता एका सांताचो. सांत डॉमिनीक सावियो हो एक भुरग्यांचो पात्रोन सांत. कित्याक हो मरता आसतना फकत 14 वर्सां प्रायेचो तो तरणाटो. आनी अशें तो मेल्ल्या उपरांत ताचें भक्तीपण नियाळन ताकाय एक सांत करीचें म्हणल्यार इराद्यान थंयसर अध्ययन चलता आसतना थंय अध्ययन करच्या त्या कमिटीक एक डायरी बूक धाकटो थंयसर मेळ्ळो. आनी तवळ तें उक्तें करन पळयत आसतना ताच्या जिणयेचे हर एक घडयो म्हणल्यार बरी ताणें थंयसर बरोवन दवरिल्ल्यो. आनी थंयसर आसली एक गडीत जावन आसा 1850 ताच्या पयल्या कुंभाराच्या दिसा ताणें बरयल्लें तें गडीत. आज हांवें म्हज्या जिणयेंत पयले फावटी जेजूक म्हज्या काळजांत सेवला. आनी आयच्या दिसा हांव 4 संगती 4 वागदानां जेजू समोर करूंक आशेतां. पयलें जावन आसा हांव कुंभसार जातां आनी उपरांत हांव कुंभार सेवतां. आनी ताच्या जिणयेंत ताणें तें पाळिल्लें. जायत्या जाणांनी साक्ष ताका दिल्ली आनी अशें तें खरें जालें. दुसरें जावन आसा आयच्या दिसा उपरांत जेजू आनी मोरी म्हजीं पयलीं बेस्ट फ्रेंड्स, म्हजीं इश्ट आनी इश्टीण जावन आसात. तिसऱ्यान तो बरयता हांव आयताराचें आनी फेस्ताच्या दिसांनी हांव हर एक दीस म्हणले बरी ह्या दिसांनी मिस्रजार वा आल्ताराची सेवा करतलो. आनी चवथें जावन आसा म्हाका मरोंक पडल्यार, म्हाका कसल्या कश्टांक पडल्यार, म्हज्या जिणयेचेर अनवार आयल्यार पाताक हांव आदारचो ना. आनी हे 4 संगती ह्या धाकटुल्या भुरग्याक एक सांत करूंक शकतात. आनी आपल्या 7व्या वर्साच्या प्रायेर ताणें पयलो कुंभार सेविल्लो आनी आपल्या 14 वर्सांच्या प्रायेर
तो एका पिडेक बली जावन थंयसर सोम्या सरशीन समकता. उजवाडाचो भुरगो जावन येयलो तो सर्गींच्या दिरव्याक आशेता म्हणजे एवकारिस्त वा कुंगार. आनी अशें तो आपल्या देवा लागीं समकता. पूण हर एकल्या भुरग्याक हर एका कुटुंबाच्या वडिलाक तो एक आदर्श जावन आसा. हर एका भुरग्याक तो आदर्श जावन आसा. ताचे परी जी येवन सोम्याक साक्ष जावंक. आनी हर एका कुटुंबाच्या वडिलांक तो आदर्श जावन आसा. आपल्या भुरग्यांक कशें आमी सांबाळूंक जाय, आमच्या भुरग्यांक कसले देख आमी दिवंक जाय म्हणल्या विशयांत. आयचें पयलें वाचप आमी आयकलें. थंयसर उजवाडाची भुरगीं म्हणून सा पावल उल्लेख करता एफेस घरांक बरयल्या त्या पत्रांत. आनी एफेस जावन आसलो गांव सर्तावरतीन जेंतिलांचो जुदेव न्हय आशिल्ल्यांचो तो गांव. आनी त्या गांवाक जुदेव नाकारतले. आनी अशें आसता तांकां शिक्षण दिवन तांकां बरोवन सा पावल म्हणटा येद्दोळ तुमी अनकारांत आशिल्ल्यात सोमी तुमकां भेटला. सोमीची सुवार्ता हांवें परगट केल्या आनी तुमी उजवाडाची भुरगीं जातल्यात. जशें देवा थंय सोमी एक जालो, सुवासीक बलिदान कशें ताणें बलिदान भेटयलें तशें तुमी त्या सोम्याचो पाटलाव करा. आनी देवा सांगता तुमी एक जाया. म्हणजे सोम्याक साक्षी जावची क्रिस्तांवां तुमी जाया. आनी हाची सुवार्ता आमी पळयलें. त्या सुवार्तेंत आमी आयकता जेजू 12 वर्सांचो आसतना थंयसर त्या तेंपलाक तो वेता. आनी त्या तेंपलांत परब जावन आसता. परब तो थंयसर आचरण करता आनी उपरांत तो थंयच रावता. आनी त्या वेळार आमी पळयता देवपण आनी मनशापण सोम्याचें थंयसर उल्लेख जाता. म्हज्या बापाच्या घरा हांवें रावचें तुमी नेणा आशिल्ल्यात की म्हण ताचें देवपण तो उगडापें करता. आनी अशें थंयसर आवय बापूय जुजे आनी मोरी तांचे कळवळे आनी तांणी बगचें ते आठेविटे जेजूचें मनशापण आनी त्या कुटुंबाचे कश्ट आमकां कळीत करतात. देखून तें वाचप आमकां कळीत करता. एक आवय बापूय जावन, भाव वा भयण जावन, एक भुरगें जावन, एक वडील जावन आज आमच्या कुटुंबांत भावार्थ, भरवोसो आनी मोग म्हणले ती क्रिस्ती शेगुणां जर ती सांडून गेल्यानंतर ताच्या सोदनेर आमी वचचीं क्रिस्तांवां यात्रेकां आमी जायचे. जंयसर आमी तें सोडलां थंयसर आमी सोदून गेल्यार खंडीत तें आमकां मेळटलें. देखूनच आयचें किर्तन साका आनी पळया सोमी कितलो स्वादीक आनी गोड. म्हणजे येवकरिस्ताचें वर्तेपण, येवकरिस्त सर्गीच्या बापाच्या पुतान जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लें आत्मीक खाण जावन आसा. आनी त्या आत्मीक दिरव्यातय आमी समकोंक जाय म्हणलें आयचे विशय जावन आसा तो आमकां कळीत करता. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी हांगासर पळयता भाग्यवंत कुटाम. भाग्यवंत कुटाम म्हणजे थंयसर विविध कालेतीचो लोक. तेगा जाणा तर तेगा जाणा 3 कालेतीची 3 स्वरुपाची व्यक्ती आमी पळयता. पयल्यान कुटुंबाचो वडील जुजे. जुजे एक प्रामाणीक व्यक्ती म्हणटा पवित्र सभा. पवित्र पुस्तका विशयांत आमकां सडवत आमकां हाच्या विशयान आयकोंक मेळना तरी जुजे कुटुंबाचो वडील जावन आपली जबाबदारी पाळटा. सुरवेर मरये सांगता करार जाल्ले तो वळ थंयसर मरी पवित्रत्मेवरी गरबी सांबाळटा. ह्या वेळा जुजे कळवळटा तरी ताका मरयेक सांडून बेसो अवकाश आसल्यारी तो थीर रावता. मरयेक आपली पतीण म्हण घेता आनी अशें एक बापूय जावन एक कुटुंबाचो वडील जावन आपल्या आपोवणें तो स्विकार करता. आज तो सगळ्या पवित्र सभेचो राखणदार एक बापूय जशें सांबाळणार म्हणटा हांव. मरी एक ल्हान प्रायेची सादारण स्त्री नजरेत गांवची. मरीक बडवो दिश्टीक पडटा आसतना कितें तेजे जिणयेंत घडटा तें कळीत जायना. पूण ती सोम्येच्या कुशेक खालतीमान घालता. आपूण सोम्याची चारण दासी म्हणटा आनी अशें सोम्याच्या सडवणांत ती एक स्थान घेता एक आवय जावन.
तिसऱ्यान जेजू खालते जावन जाणटो जावन वाडलो. हर एका भुरग्याक कुटुंबांत आशिल्ल्या हें एक आपोवणें. खालतेपणान तुमच्या वडिलांक तुमी पळया, जाणटेकायान तुमी व्हड जाया आनी अशें जेजू जावन दी तुमचो रोल मॉडेल. आनी अशें त्या जेजू थंय तुमी चमकत आसतना सोम्य जेजू क्रिस्ताक तुमी पळोवची यात्रेकां, सोम्य जेजू क्रिस्ताक तुमी अनुभव करची यात्रेकां तुमी जायचे. तवळ तुमचें मिसांव, तुमचें आपोवणें तें समाज जातलें वा सारके रितीन जियोंक आदार जातलें. देखूनच पापा फ्रांसीस म्हणटा, आमी हर एकलीं ह्या संवसारांत आमची पेटलेलीं काळजां घेवन समकोनची यात्रिकां, समकोनची पवित्र सभा आमी हर एकलो आमच्या सर्गेच्या दिरव्या थंय समकोन मुखार वेता. देखूनच पापा फ्रांसीस थंयसर ताच्या त्या दस्तावेजांत तो म्हणटा, आमकां हर एकल्याक एक विशेष दिर्वे मेळ्ळां. तें जावन आसा येवकरिस्त. त्या येवकरिस्तांतल्या दिर्व्याक भेटोवंक खरीं क्रिस्तांवां जावन जियोवची व्यक्ती तुमी जाया. हें पापा फ्रांसिसान मिसांवाच्या आयताराक सांगिल्लें तें एक शर्माव असो वाक्य जावन आसा. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी सर्व हांगासर ह्या देव तेंपलांत सांगाता जमल्या कित्याक? सोम्याक मेळोंक, सोम्याक भेटोवंक आनी सोम्या थंय आमी एक जावंक आनी अशें आमच्या जिणयेंत सोम्याचे साक्षी जावन रावंक. पयल्यान सोमी आमकां भेटता येवकरिस्ताच्या बलिदानांत. सोमी आमकां आयकता, सोमी आमचे लागीं उलयता. आमी कसलेंच काम ना म्हण हांगासर आयिल्लीं क्रिस्तांवां न्ही, आमी कसलेंच आमकां गरज ना म्हण आयिल्लीं क्रिस्तांवांय न्ही. सोमी आमकां मेळटा, सोमी आमकां भेटता तर त्या येवकरिस्ताच्या बलिदानांत तो आमच्या लागीं उलयता. तो खरेंच तो म्हणटा, घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड, तुमचे खातीर तुमचे पसत समर्पूंची. घेयात आनी पियेयात, हें म्हजें रगात, तुमचे खातीर वरवलेलें. ह्याच सोम्याक आमी भेटया, ह्याच सोम्या सांगता आमी एक जावया. दुसऱ्यान सोमी आमकां म्हणटा देवाच्या उतरांत. केदाळा देवाचें उतर आमी वाचता, सोम्याकच आमी भेटची यात्रिकां जाता आनी आमचे जिणयेंत तें एक बदलवण जाता. देखूनच हेब्रेकारांक बरयल्लें पत्र अध्याय 4 आमी पळोवंक गेल्यार थंयसर म्हणटा, देवाचें उतर जिवें आनी क्रियात्मक, दोन दरीच्या तलवारी बरी. तिसऱ्यान सोमी आमकां भेटता आमच्या कुटुंबांत. देखून आयच्या दिसा सोमी तेंच भाग्यवंत कुटुंबाचे आदर्श, त्याच भाग्यवंत कुटुंबाचे शगूण घेवन आमच्या कुटुंबांत वस्ती करता. त्याच सोम्याक आमी भेटया. देखूनच पेद्रून बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 वाक्या 5 आमकां म्हणटा, वडिलां वा कुटुंबाची वडिलां जावन आसात कुटुंबाचे बुन्याद आनी भुरगीं म्हणजे तीं जावन आसात जिवे बांदपां वणटी म्हूण. देखूनच केदाळा वडिलां आनी भुरगीं भावार्थान, बरवशान आनी मोगान केदाळा सांगातात, समकतात, एकामेकाक आदार दितात, एकामेकाक सांबाळून व्हरतात, एकामेकाक खाल जावन जियेतात. तवळ त्याच भाग्यवंत कुटुंबाचें शेगूण आमचे थंय येतात. आमची कुटुंबां उजवाडान भरतात, अंकाराक आमी पाठ करता आनी अशें सर्गींच्या दिरव्याक लालेवची क्रिस्तांवां आमी जाता. तर मोगाळ भाव भयणीनो, आमी हर एकल्यांनी समुदायांत जियोवची क्रिस्तांवां जायचीं. आमकां हर एकल्याक एक मिसांव आसा म्हणलें आमी समजूंक जायचें. जर आमी हर एकल्यांनी पवित्र स्नान घेतलेलीं क्रिस्तांवां म्हण लोकांक आमकां वळखा जाय तर त्याच क्रिस्ताक साक्ष दिवची क्रिस्तांवां आमी जावंक जाय. देखूनच आमकां हर एकल्याक उजवाडाचीं भुरगीं आमी जाय तर आमी क्रिस्ताच्या तिदोड्या मिसांवांत वांटेली जावची क्रिस्तांवां जावन आमी जियोंक जाय. एक याजक जावन, एक राय जावन, एक प्रवादी जावन आमची जिणी आमी जियोंक जाय. तेवळ आमचें आपोवणें तें खरें जाता. त्याच सोम्याक आमी भेटता. सर्गीचें दिरवें आमच्या काळजांत घेवन आमी उजवाडाचें भुरगीं जावन
परत त्या राजांत आमी सोमकोनची यात्रेकां जावंक पावता. देखून आमी एक कुटाम म्हणटा आसतना केवळ आमचें कुटाम मात्र न्ही, केवळ आमचे शेजार न्ही, आमच्या फिरगस कुटुंबाच्या विशयांत आमी चिंतले जाय. एक काळजाची एका मनाची आमी जाय जाय. हर एक फिरगस कुटुंबान उजवाडाचे कुटाम जाय जाय आनी सर्गीच्या दिरव्याक आमी लाले जाय. तर आमी हर एकल्यांनी सुरविल्ल्या पवित्र सभेचें ते प्रतिरूप जाय जाय. थंयसर धर्मजोतीची कृत्यां अध्याय 2 सुरविले तातूंत आमी पळयता कसले सुरविले समुदाय जावन आसलो. थंयसर ते सांगाता मेळ्ळे, सांगाता रावले, सांगाता सोमीची स्तुती तांणी गायली, सांगाता तांणी उंडो म्हणलो आनी तांचे मदें गरजेवंत म्हणलो कोणूच नातलो. आनी हेंच आमचें आपोवणें. जर आमी उजवाडाची भुरगीं जावन येवकरचें बलिदान भेटयता, सक्रामेंत आमी स्विकार करता, तर आमी ह्या देव तेंपलांत हजर आसची कोण? आमी हर एकलो जावन आसा सोबे जेजू क्रिस्ताचे हात आमच्या जिणयेंत जियेत आसतना. आमी हर एकलो जावन आसा सोबे जेजू क्रिस्ताचे पांय, पेल्याक सोदून, पातक्यांक सोदून, दुर्बळ्यांक सोदून, पातकांत आशिल्ल्यांक सोदून गेल्ले ते पांय हांवें आनी तुमी जावचें आपोवणें आमकां आसा. तेंच आमी हर एकलो सोम्य जेजूचो ताळो आनी सोम्य जेजूचो दोळो. आमी हर एकल्यांनी पेल्याचे कश्ट समजूंची क्रिस्तांवां जाय जाय. जावंक पुरो भुरगीं जावंक पुरो वडिलां जावन पेलो म्हजे खातीर कितें करता म्हणचें न्ही, पूण हांव म्हज्या पेल्याक कितें करता, कितें केलां तें आमी पळोवंक जाय. आनी अशें अन्याय जाता तर थंयसर न्हीत ना तर सोम्य जेजू क्रिस्ता बरी आमी पेल्या खातीर उलोवचो ताळो आमी जाय जाय. तवळ आमचें फिरगस कुटाम उजवाड्याच्या बगणांनी भरतलें. आनी अशें आमी सोम्या सांगता मेळोवंक सर्गीच्या दिरव्याक लालेवंक जाय आसचीं उजवाडाचीं भुरगीं जातलीं. हांव त्याच आपोवणें स्विकार आमी करून एकामेका हात धरून आमी समकोया आनी अशें आमच्या क्रिस्ती जिणयेंत क्रिस्ताक साक्ष आमी जावया. ह्या कृपे खातीर ह्या मिसा वेळार आमी मागया. देव आमचो मोगाळ बाब, आमी ताची मोगाळ भुरगीं. ह्याच आमच्या देवातय आमचो भावार्थ आमी उबारया आनी भावार्थाची मागणी आमी ताचे समोर भेटोवन दिवया. मोगाळा बापा, आमच्या पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी तांच्या देखी बरीत आनी भगयन जिणेद्वारी भावार्थाचे साक्षी जावन देव परचेक भावार्थाच्या वाटेन सोलोन व्हरूंक प्रेरण दी म्हूण मागता. बापा, आमचे प्रार्थना आयक. तुजो पूत जेजू प्रायन वाडटा आसतना शेगुनांनी आनी जनवायेन वाडलो, आपल्या वडिलांक खाल जावन सरलो. आमी भुरग्यांनी प्रायन वाडटा आसतना शेगुनांनी वाडोवंक, आमच्या वडिलांक शिक्षक शिक्षकींक खाल जावन चलोवंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. आमच्या मम्मी डाडा पासत आमी मागता. आमचे खातीर ती जायतो वावर करतात. तांकां शांती समाधान आनी बरी भलायकी दी म्हूण आमी मागता. इस्कॉलान शिकप शिकोवच्या आनी इगर्जेंत दोतोन शिकोवच्या आमच्या शिक्षकी पासत आमी मागता. आमच्या बरेपणा खातीर जायतो त्याग आनी सॅक्रिफीस ती करतात. तांच्या वावरांत तांकां तृप्ती आनी बरी भलायकी दी म्हूण मागता. वायट संवयांक वळख जाल्ल्या हेरातावन शोशण भोगच्या अनाथ आश्रमांनी आसच्या तशेंच आस्पत्र्यांनी अस्वस्थ आसच्या सर भुरग्यां खातीर आमी मागता. तांकां तुज्या आशिर्वादांनी बर म्हूण मागता. कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी शिक्षकांनी तांची जबाबदारी समजून तांच्या तबेन दिल्ल्या भुरग्यांक बरो फुडार रुपीत करूंक आनी बरी मौल्या शिकोवंक आदार दी म्हूण मागता. सर्गीच्या भोवमोगाळ बापा, आमी तुज्या भुरग्यांनी तुजे समोर भेटयलेली मागणी तूं मानून घे. आमकां हर एकल्याक उजवाडाची भुरगीं जावन तूं कर आनी अशें आमचें जिवीत समकोची यात्रेकां जावन सर्गीच्या दिरव्या कुशीन पावोवंक जाय अशी कृपा दी. हे मागणी आमी करता क्रिस्ता आमच्या सुम्या मरिपात. मोगाची
आणि पापा उंड्या वायनाची भक्तीन समर्पित आम्ही काणीक मोगाची काणिका संगी भेटयता जिणी ही आमची स्वीकार करून पावन कर भेटवणी आमची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिणी आमची कुरपादीची येवच्या जिणी मोगाची स्वीकार कर पावन कर काणिकी आमची मोगाचो उपकार जावन तुका भेटोवची सर्गीच्या देण्यांनी भजिणी आमची कुरपादीची येवच्या जिणी मोगाची म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें हें बलिदान सर्वेस्पराक आमच्या देवाक मानतात असलें जावं दी म्हण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पर मानून घेवं कणवळ्या बापा भाग्यवंत अंकवार मरये देवाच्या माथेचो उगडास करून आमची मागणी आनी देणी तुजे मुखार आमी घालता तांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी आमच्या सर्गींच्या आवयच्या मजतीन आमच्या दिसा जिवितांत आमी तुका मानवाशें कर तुज्या पुता जेजूचे नांवी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबाहारुया सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजा पंत म्हण वळखून आमी तुका दिन वासूंक पावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत अंकवार मरयेचो भक्तीन आज आमी उडास करता आनी तिचे दिन वासनेचें गीत गावन तुजी कणवाळे आमी वाखणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी वेजमिता सर्व काळी मनशांतय कितली अपारमी तुजी दयाळाय तुजे लांबीक साकरणीचेर काकुळतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणदार मनशा कुळासो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उदेशी देवदूतांचो दळबार संतोशान तुका वाखणटा सरगार तांचे वाखणणेक आमचे ताळे मेळोवन आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता बापा खरोच तूं पवित्र तुंच सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची
तेच परी जेवण जातस ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी सुमेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. Bawarta sogut pergetuya. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन कोणावर मी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण जय क्रिस्ताचे जय. तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन कोणावर मी तुवे आमकां सोडलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंडारा आमची सडवण कर जय क्रिस्ताचे जय. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत संवतले आमा सुमेस्ता पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुझ्या पवित्र सभेचो उडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भगवान बापा, जेराल्ड आयझक आमच्या गोळीक बापा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मुरये देवाच्या माये सांगाती आनी तिचो पती भगवंत जुजे, भगवंत धर्मदूता आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर सष्णाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर्व पदवेदार बापा, सर्व वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेन शिकयलेलें प्रार्थन दीर्घ घेवन मागुया. आमच्या बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येव, तुजी खुशी सदां जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो राज आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळ्यान पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निबार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्तकाय आमकां दी. सर्गीचें भाग आनी आमच्या सडवणदार जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अतिरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळटीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमच्या सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात.
संसाराचे पाप काढलेले आमची काकूत कर देवाचे शेळये संसाराचे पाप काढलेले आमकां शांती दी आमकां शांती दी पळया ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपोवण मेळना ती आमी सर्वां सुभागी सुम्या तूं म्हजे भितरूनचे म्हाका पावना पूण तुज्या उतरांत दिसून म्हाका भलायकी मेळटली तुजे दयेक साता काळान तुज्या पोस्तार कुर्बेज लाभयताय
मोचे थंय तुवें केल्ल्या तुया सर्वेस्पर आमच्या मोगाळ बापा भगवंत तो अंकवार मरयेचो उगडास करून सर्गींचे जिवी दितल्या जेवणांत आमी वांटो घेतला तस अंकवार मायेच्या आनी सगळ्या तुज्या भक्तांच्या सांगाता ससनाच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां पावय म्हण आमी कलतेपणी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो आणि सर्व पदवेदार देव बाप आणि पूत आणि पवित्र आत्मा तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूं वचून येयात क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा आज आमच्या नोवेनाचो 5वो दीस आयच्या दिसा आमी उजवाडाच्या भुरग्यां बरी सर्गींच्या दिरव्या दिवशी अत्रेगान सोमकोवची यात्रिकां म्हणलो विशय नियाळ केलो आनी आमच्या भुरग्यां खातीर मागलें आतां निमाणें भुरग्यां खातीर मागणें आसतलें आज पवित्र साक्रामेंताचें आराधन सोलोन वेलां पवित्र मिसाचें बलिदान भेटयलां आनी आमकां बरो संदेश दिला मनादीक बाप जितेश कास्तिलिनो बाप जितेश रोमांत सेक्रेड लिटर्जी विशयांत उंचलें शिकप शिकतात आतां रजेर गांवाक आयल्यात लायसन्शियेट तांणी केलां उपरांत डॉक्टरेट ते करतले आमच्या पिर्गस कुटुंबाच्या नांवी तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा मोगाचनो हांगासर साबार मोरयेचीं भक्तिकां तांची मागणी घेवन तांची तेसावां घेवन येतात मोरे माये आमच्या खातीर तिच्या भुरग्यां खातीर विनाती करता साबार भक्तिकां मेळिल्ल्या उपकाराक अर्गां दिवंक पाटी येतात तुमी ह्या पूर्ण शेतांक तुमची मागणी घेवन तुमचे विणवणे घेवन व्हडा बावर्तान हांगासर तुमी आयल्यात मोरया लागीं मागता आसतना आमी म्हणटा तुज्या आश्राक दावुल्लो तुजी ससाय मागुल्लो कोणूच निराशी जावन पाटी वचोंक ना मोगाच्या भाऊ भयणीनो तुमकांय ती निराशी करिना तुमच्या मागणाचेर तुमच्या तेसावांचेर तुमच्या काळजाच्या अत्रकांचेर तिचें भरपूर बेसावां घालतलीं नोवेनाक आयला तुमकां सुमेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा दिसाच्या नोवेनाक मुर्दोम रावल्लीं इथन रॉड्रिगस UK रोनाल्ड शांती शरोन डिसोजा मस्कत नील सल्डाना उडुपी अनुषा अमृता मचादो उडुपी रोमित अमित फेर्नांडीस बॉम्बे स्वॅनल शेजल डिसिल्वा उद्यावर क्रिस्टीन पिंटो अँड फॅमिली उद्यावर जोरोम सँड्रा ब्रिटो अँड फॅमिली माउंट रोझरी एनपल अनुषा डिसोजा माउंट रोझरी निर्मला डिसोजा कल्याणपूर ॲरन अँड्रिया अँड अनिशा अरन्ना मुल्की तिया मार्क पायस नेजर आयवन अँड लविना पिरेरा अँड फॅमिली उडुपी ॲरन मतायस कलमडी
अब्राम मतायस कलमाडी, वर्नन विल्शेल डिसोजा केम्मण, जॉय प्राग्या आयर्लंड, लेवन सॅम मस्करेनस पेरंपल्ली, एलरॉय एल्स्टन क्रास्ता मुल्की, मेल्विन अँड सोनिया लोबो मेरी डिलेमा अँड फॅमिली कलमाडी, इजिल प्रेसिला पिकार्डो अँड फॅमिली तोट्टम, प्रिया प्रिशल सुवारिस कल्याणपूर, अनिल लोबो अँड फॅमिली उद्यावर, प्रिन्सिया जोहन्ना फर्नांडिस तोट्टम, रॉबर्ट अँड शांती मिरंदा कलमाडी, रिशल रिविना लोबो ब्रह्मावर, मेलिशा नॉर्मन दुबई, एबल सॅम्युएल अँड सॅमेरा दुबई, कॉलिन अँड कॅरन डिसोजा माउंट रोजरी, जस्टिन मेंडोन्सा ब्रह्मावर, जुआना बरेटो कलमाडी, आशा डायस बैंदूर, अविटा अँड एस्ट्रिन डिसोजा कलमाडी, लेनी फर्नांडिस अँड फॅमिली तोट्टम, ग्लेसन अँड रिशोन मिनेजस कलमाडी, जॉन वायलेट ब्रॅडली बसरूर, कॅथरीन डिसोजा अँड फॅमिली बसरूर, प्रेमा डिसोजा अँड फॅमिली पियूस नगर, रिचर्ड मस्करेनस माउंट रोजरी, जोसेफ आसिस फर्नांडिस कासरगोड, एडन फर्नांडिस दुबई, फ्लोरा डिसोजा पेरंपल्ली, मेलरिना फुटाडो कलमाडी, मिलाग्रीन अगोस्टिन फर्नांडिस होन्नावर, माइलोन मोहन लोपिस होन्नावर, सेवरिन डिसोजा उडुपी, डॉलरिन अँड फिलिप डिसोजा उडुपी, क्लारिस बान्स सस्तान, पीटर डिसोजा कुंतल नगर, विनेश अँड ग्लॅनसन पिरेरा कटपाडी, एलिस्टर अँड एनालिटा कलमाडी, शाइनी क्वाड्रस उडुपी, मरिया क्रास्ता अँड फॅमिली उडुपी, बेनेडिक्ट नेल्सन सिक्वेरा अँड फॅमिली बारकोर, रोविन निशा कार्डोजा तोट्टम, सिंथिया डिसोजा अँड फॅमिली माउंट रोजरी, वियोला अँड ब्रायन रेगो बजपे, ॲग्नेस डिसोजा अँड फॅमिली संतेकट्टे, फ्रान्सिस फिलोमिना मेंडोन्सा बारकोर, सोनिया मेंडोन्सा अँड फॅमिली बारकोर, नोयल मेंडोन्सा अँड फॅमिली बारकोर, स्टेला मरिया मेंडोन्सा अँड फॅमिली बारकोर, जीवित अँड जेस्विन डिसिल्वा उडुपी, सिंथिया मचादो अँड फॅमिली उद्यावर, लूसी फुटाडो अँड फॅमिली कलमाडी, प्रशांत मरीना फर्नांडिस तोट्टम, पर्ल ज्योती फर्नांडिस संतेकट्टे, पॅट्रिक फुटाडो अँड फॅमिली मिलाग्रेस, रीवा पाल डायस कलमाडी, ग्रेगरी विल्मा जियाना रॉड्रिगस उद्यावर, आयसिटा डिसोजा उडुपी, ॲल्स्टिन अँड ॲड्रियन मिनेजस कलमाडी, क्विनी कामत माउंट रोजरी. E bo niतळी अंकारी बो भगवंत त्रिनादीन जेजूची बो निर्मळ आवय जावन ससन जावन तुका विंसून काडली. देवपुताक तूं गर्भी समावच्या वेळी तुका बगला अदीक वर्ता आनंदाचो उडास करूंक तूं म्हाका फावो कर. म्हज्या मागणेच्या उर्बेन तसो आनंद परतान तुका दिवंक वा तूं आनीकय चड हांव भोव चड अतिरेकता. हे दुखेच तांच्या मोगाडी माये तुज्या आनंदाचो भक्तीन उडास करतला. तुवें बसयला तो प्रत्येक आदार. हे म्हजे गरजेन तूं म्हाका पाठय.
तुझ्या देवपुताच्या अपरिमीत काकुळटीचे पातयेवन आनी आमी मागले आमकां मेळटले म्हणला बसवणेचेर बरवसून आनी तुज्या बळवंत ससेच्या आदारार बांदून भोव कालतेपणी हांव तुज्या लागीं परता. ह्या म्हज्या गरजेन म्हजे पासत विनाती कर. देवाची बगवून खुशी वय जाल्यार हांवें मागचे उपकार म्हाका मेळशे कर, न्ही तर म्हाका अदीक गरज अशे उपकार मेळशे कर म्हूण ह्या नोवेनांत हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. नोवेनाची थेसांवां ह्या परी आसात. बरें काम मेळोवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, भुरग्यांचें देणें लाबोवंक, हातांची बोटांचें जाल्लें इन्फेक्शन गूण जावंक, पांयांत बोळ येवंक, बरी सैरीक मेळोवंक, रीण फारीक जावंक, कामा कडेन समाधान मेळोवंक, थायरॉयड गूण जावंक, राग उणो जावंक, जागो बऱ्या मोलाक विकून वचोवंक, गुमटी दूख गूण जावंक, बऱ्या कंपनीन काम मेळोवंक, अल्फाची विजा मेळोवंक, शिकपांत उर्बा येवंक, भुरग्यांचें उलोवणें सुडाल जावंक, मानसीक पिडा गूण जावंक, चिंतिल्लें काम पोंताक पावोवंक, घरांतलें झगडें लढाय रावंक, पुताक कोर्ट केसीन फावो तो न्याय मेळोवंक, तकली गुवळ गूण जावंक, पोटांतलें सिस्ट गूण जावंक, कान आयकोंक, कॅन्सर पिडा गूण जावंक, मेळोवंक आसचे पयशे वेग्गी पाटी मेळोवंक, भुरग्यांनी बरें करून शिकोवंक, वडिलांक फावो तो गौरव दिवंक, पोटांतलो गुळो संपूर्ण गूण जावंक, हर्निया ऑपरेशन बऱ्यान जावंक, CA परिक्षेन पास जावंक, बिझनेस बरें जावंक, दानदूख गूण जावंक, भुरग्यांचे हट बें पयस वचोवंक, आंगार पडिल्लीं दोवी शिबां गूण जावंक, कुटुंबाच्या सदांक बरी भलायकी, हार्टाची पिडा गूण जावंक, लिव्हर सिरोसीस, लिव्हर कॅन्सर गूण जावंक, काजारी जोड्या मदलो मनस्ताप पयस वचोवंक, रातीक बरी न्हीद पडोवंक, एक्सिडेंटान जाल्लो गाय गूण जावंक, हांतुळणार आसलेल्या भयणीक बरी भलायकी मेळोवंक. मोगाच्या न्हू ह्या तेसावांक आमची तेसावां आमी मेळोवया आनी सांगाता आमी मागया. तुज्या मानाक हांवें करच्या ह्या नोवेना मारिफात तुज्या मध्यस्थिकेतें म्हाका आसची वर्ती पातयेणी उसारूंक हांव खुशी व्हरतां. तुजो दैवीक पूत तुज्या कुशीन आसतना ताणें तुज्या कथावीण काळजान घटयला सैमवर्त्या मोगा आनी आनंदाच्या मनाक हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. हे म्हजें मागणें घे आनी ह्या खातीर हांव तुका म्हज्या काळजाचे अत्रे घटयतां. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. नमान बरये कुरपेन भरलेले समे तुजे सांगाता स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव पळ तुज्या कुशीचें जेजो. हे देवाचे माये गे हे म्हजे प्रणाम. गाब्रियल बडव्यान पयल्या पावटी वर्त्या मोगान आनी भक्तीन कुरपेन भरलेले म्हणल्यार प्रणामाक मेळो. तुज्या सर्गींच्या आनंदाच्या कुरवान सबार परजळीक मोतयां ते जावन दीत म्हूण हांव खुशी व्हरतां आनी संवसाराची अंत पर्यंत ती परजळांत वाडोवन दीत म्हूण आत्रेकतां. हे दुखेस्तांच्या बुजावणे देवाचो पूत मनीस जातना तुका बगल्ल्या वर्त्या आनंदा खातीर हांव तुज्या लागीं परतून मागतां. तुज्या पदवेदार मध्यस्थिके मारिफात जोड दी म्हूण हांवें तुज्या लागीं मागलो कुरपा आनी उपकार ह्या खातीर हांव तुका भेटयतां. तुज्या मनाक येदळ पर्यंत मनशांनी केल्लीं सर बरीं कामां जेजूच्या मोगान तुजें काळीज पेटयल्लें आयक म्हूण म्हजी गलती मागणी आनी जोड दी म्हूण हांवें मागचे उपकार. आमीन. 5वा दीस. हे कथावीण अवंकारी भलायकेचे सायबिणी आनी आमचे सर्गींचे उपकारी माये तुका नमान. एलिझाबेथीच्या घरी तूं रावल्या वेळार तिका आनी तिच्या कुटुंबाक सबार उपकार तुवें केले. गलांकणी तुज्या शेळसणाचो जागो जावन तुवें विंचून तुजी कुटुंबाच्या सबार उपकार तूं पाटयताय.
कुरड्यांक दिश्ट मेळटा मोने उलयतात थोंटे चलतात आनी कांयच बरवसानांतले पिडे तुजे तावन भलायकी जोडतात काकुळटीचे माये गरजेवन आमच्या भावांक तुवें उपकार केल्ले खातीर आमी तुका अर्गां दिता आनी तुज्या मुखार तुज्या सर पदवेदारा पुताक जेजू क्रिस्ताक आमच्या सुम्याक आमी आराधन करता तुज्या आवय सारकें काळीज सर आमच्यो गरजो जाणा देखून सदांच आमचे बसत विनंती कर म्हणून आमी तुज्या लागीं परतता देवाक अपमान करतल्यांक देवाची काकूळ तूं जोड दी आनी दारूण पात्यांनी देवाचे खरे इश्ट जायशे कर आमेन सोम्याच्या नांवी आमचो आदार आनी रस्ता सर्गानी संवसार सोम्या दयेन आयक म्हजें मागणें आनी म्हजी भोग तुजे थंय पावगी सोमी तुमच्या सोवे आसूं तुजे सोवे आसूं प्रार्थुया ये सोम्या कुडीच्या पिडेन कोश्टोच्या तुज्या साकरांचेर दिश्ट घाल आनी तुवें रचयल्या आत्म्यांक सोकसाय दी अशें कश्टा वरवीं तांची साल ताणें बदलून बेगीनच तांकां तुज्या दयेन भलायकी मेळोवन दी क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं काकुळदारा सोम्या बावडतांच्या बुजोनदारा तुजी मीठ मेत नातलेल्या दयेळ आयल्या आमी मागता दयेन भेट कर म्हूण ह्या तुज्या साकरांची जशें तुवें भेट केली सिमांच्या मांयची तांची तूं बिरमोत पावये सोम्या आनी आदली भलायकी तांकां पाटी मेळोवन तुज्या इगर्जेन ते तुका अर्गां दिवन दीत जो जी येताय आनी राज करताय देव सशनाच्या सशनाक सोमी जेजू क्रिस्त तुमच्या सोवे आसो तुमकां राखूंक तुमच्या भितर आसो तुमकां सांबाळूंक तुमच्या मुखल्यान आसो तुमकां वाट दाखोवंक तुमच्या फाटल्यान आसो तुमची जतन करूंक तुमच्या वयर आसो तुमकां आशिर्वाद दिवंक जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगता जी येता आनी राज करता सशनाच्या सशनाक आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो भुरगीं मोगाळ बापा आमी तुजीं भुरगीं तुजे समोर ह्या आल्तारी मुखार हजर आसा ह्या आल्तारी मुखार हजर आसच्या सर्व तुज्या भुरग्यांक तूं तुज्या बेसवांनी बर तांकां आदर्श भुरगीं जावन कर आनी अशें सर त्या पिडे शिड्यांतलें कश्टांतलें अनवरांतलें विघ्नांतलें आडचण्यांतलें बांदपासांतलें ताका सुटका लाभय अशें ताच्या इस्कालांत ताणें शिकता आसतना ताच्या कुटुंबांत ताणें वाडटा आसतना आनी अशें ताणें भायर भितर वता आसतना तांच्या सांगता तूं राव आनी अशें तांची भलायकी तूं जा आनी अशें शिकोवंक बरी मोद दी जशें तुजो पूत जेजू क्रिस्त प्रायेन जाणवयेंत आनी शेगुणान वाडलो तशेंच भावार्थ विश्वास मोग म्हणलें क्रिस्त शेगूण ताचें तें आसूं दीत आवय बापायक ती खाल जावन चलून दीत आनी अशें विधेयपणाचें कालतेपणाचें काळीज तांकां तूं दी आनी अशें तांकां तुज्या आशिर्वादान बर सर पदवीदार बाप पूत आनी पवित्रत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालो लागी सर्या तिच्या मोगान वाडटी आमकां परवशाची केदी व्हरते वाग मोरयेचे रसो जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सरदेसाच्या देख जावं सोबच्या गोडव्या संगीत यान मान माहिती आमच्या
आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देख समसोच्या बोडव्या संगी कयाना मान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटपी आमकां बरवशाची पंगणात्मिक सुगंधाचे मोठे राया पृथ्वीर हाडचे दैवी फळ दिवचे बिची जळटे पाताक बसवून जळचे आपटे बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची गुलाब सोबीत कांट्या मोदलो शीतळ सन स्वादी कमरत कळंक तिचे कैना कसलो रसना भितर विस्तारून बोडव्या संगी कया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची केदी वोते बाग मोरयेचे प्रसूत जावचे आपल्या देवा आवय तरी आमकां रावचे सर्वेसांच्या देख समसोच्या बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची बोडव्या संगी करया नामान माहिती आमच्या तारकाची लागीं सरया तिच्या मोगान वाटती आमकां बरवशाची मोगाळ पुत्रा सवे आमकां मोरी आशीर्वाद देव आमकां जेजूच्या पवित्र काळजा आम्हा सर्वांक दी तुझे आशीर्वाद वेलंकणीचे माये आमपासून विनंती कर बगेन तुझे तुवें निवार आमकां आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन.